फोंडा म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर शिवानंद सावंत एका फोंडा पुलिसांनी शुक्रारा सकाळी अरेस्ट केल्लो आसा। फोंडा म्युनिसिपालिटीचे पेपर तशेंच एम.ई. उदय देसाय यांची बनावट सही करून त्यांनी एका फ्लॅटाक उदक आनी लायट घेवपा खातीर एनओसी दिल्ल्याचे उजेडात येयल्ले आनी तेन्ना चीफ ऑफिसर सुयश खांडेपारकर यांनी फोंडा पुलिसेक एक कंप्लेन दिल्ली आनी ती कंप्लेन फोंडा पुलिसांनी रजिस्टर केल्ली। गेले 4 दीस फोंडा पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो तपास केलो आनी 4 दीस गेले जो कावन्सिलर शिवानंद सावंत हो लिपोवन रावलेलो आशिल्लो आनी ताका शुक्रारा सकाळी अरेस्ट करपाक फोंडा पुलिसान येस येयल्लें आसा। PI विजयनाथ कवळेकर ह्या प्रकरणाक अदीक तपास करीत आसा। शिवानंद सावंत हेजे पयलीं सुद्दां एका बनावट सही प्रकरणात फोंडा पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो, ताका लागून सद्या फोंडा एरियेंत सद्याक चर्चेचो विशय ठरलेलो आसा। फोंडेच्यान कमिशन टीव्ही खातीर